नमस्कार आणि सगळ्या काळजातल्यान अभिनंदन। भारतीय स्वातंत्र्याचो व 78वो स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान आम्ही आज हांगा जमले आसात। गेली 77 वर्सां भारताच्या स्वातंत्र्याक जाल्ले आसात आणि भारतान ही एक बरी प्रगती केल्ली आसा आणि विशेषतः 2014 सान ही भारताची प्रगती आम्ही पळयत आसात। चौफेर घोडदौड आम्ही पळयतात। आम्ही आज तळाच्यान परत एक फावटी 5व्या क्रमांकाचेर आमचो इकॉनॉमिक पावर आयिल्लो आसा, आमचो फायनान्शियल स्टेटस जाल्ले आसा। म्हणजे भारत हो एक सगळ्यांच्यानी व्हडली लोकशाही आसा आणि ह्या लोकशाही भितर म्हणजे आम्ही म्हणतात की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी लायज इन इंडिया। याच्या खातीरच आमकां अभिमान दिसता आणि आमचे स्वप्न, आमचे माननीय पंतप्रधानाचे स्वप्न, आमचे आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे स्वप्न हे आसा की आमचो येणाऱ्या 2047 भितर भारत हो एक विकसित देश जावचो। म्हणजे विकसित भारत ही संकल्पना, त्याचबरोबर विकसित गोय ही गोयच्या मुख्यमंत्र्याची संकल्पना, स्वयंपूर्ण भारत ही आमच्या भारताची संकल्पना आणि आत्मनिर्भर भारत ही आमच्या भारत देशाची संकल्पना, स्वयंपूर्ण गोय ही आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याची संकल्पना। हे सगळे संकल्पना घेऊन आज ही यात्रा काढतात। संपूर्ण देशभर या तिरंग्याचो मान सन्मान दवरपा खातीर येणारे 3 दीस सतत आमच्या प्रत्येकाच्या घराचेर, आमच्या प्रत्येकाच्या आस्थापनाचेर, आमच्या प्रत्येकाच्या बिझनेसाचेर हो तिरंगो झेंडो मानान फडकयतलो आणि भारत देशाचे नाव हे उज्ज्वल करतले। काय अशो शक्ती निर्माण जाल्ले आसात ज्यो शक्ती म्हणतात की आज बांगलादेशान घडलेले आसा ते भारता भितर येवपाक जाय। आम्ही धिक्कार करता या लोकांचो। भारत हो एक स्वातंत्र्याचो देश आसा। भारतवासी हे केन्नाच घडपाक दिवचे ना। ही सगळ्यात व्हडली लोकशाही राखून दवरपाचो मान हो आमचो तुमचो हो सन्मान आसा। म्हणूनच असे लोक जे आम्ही सदांच उडून म्हणतात की बांगलादेशानंतर आज भारतान तसो अराजक मारपाचो प्रयत्न करतात आणि तांकां प्रोत्साहन दितात, हांचो आम्ही धिक्कार करतात। भारता भितर अशी कसलीच घडवणूक आम्ही जावपाक दिवचे ना। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली ही चौफेर घोडदौड, चौफेर विकास आम्ही पळयत आसात आणि आज भारत देशाचो सन्मान व संपूर्ण जगान भितर आज वाहवा करपा सारखे जाल्लो आसा। जगान भितर केदेय व्हडले जर वॉर जाले, खंयच्याय देशामध्ये तंट झाला जर जायत, तातूंत भारताची मध्यस्थी करपा खातीर आज अमेरिके सारखे विकसित देश आसात ते आमचे कडेन पळयतात। आज खंयच्याच देशान भितर येदी व्हडली जबरदस्त इच्छा शक्ती ना की खंयच्याय वेळार ते इंटरसेप्ट जावपाक शकतात। एखादे वेळ कोणाकय दिसतले की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे अल्पमतातले सरकार, हे अल्पमतातले सरकार न्ही। म्हणजे कार्यकर्त्यांक हांव सांगपाक सोदतां, तुम्ही गेले ते 3 निवडणुकीची संख्याबळ पळयात काँग्रेसीचे। 2014 आसतले, 2019 आसतले, 2024 आसतले, सगळी बेरीज करात आणि भारतीय जनता पार्टीच्या अर्ध्याचेर ते पावपाक शकनात। आज हो विजय आसा। गेले ते 3 निवडणुकीं भितर भारत देशान आज नरेंद्र मोदीच्या सरकाराचेर विश्वास स्थापन केल्लो आसा आणि तुमच्या सगळ्यांचो पाठिंबो, आशीर्वाद, या भारतीय जनतेचो आशीर्वाद व संपूर्ण नरेंद्र मोदी बरोबर आसतलो आणि भारत देशाक विकसित देश म्हणून आम्ही परत एक फावटी पळयतले, एक सुपर पॉवर म्हणून पळयतले, एक फायनान्शियल पॉवर म्हणून पळयतले। म्हणून आज हे राष्ट्रप्रेम जागोवपा खातीर, आमच्या युवकांमध्ये एक नवी शक्ती निर्माण करपा खातीर आज ही आम्ही यात्रा काढलेली आसा। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष प्रज्योत आणि सेक्रेटरी बाब सुहास देकर आणि असंख्य असे युवा आमच्या आज या रॅलीन भितर पार्टिसिपेट झाले। भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते पार्टिसिपेट झाले। ही रॅली आसा ती यशस्वी केली, ही तिरंगा यात्रा आसा ती तुम्ही यशस्वी केल्ली आसा। म्हणून तुमकां सगळ्यांक आज आम्ही मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात। असोच हो करपाक पळयतात ज्यो ह्या देशाचे विद्रोह करपाक पळयतात त्या शक्तीक आम्ही कडक कशी परत तुमच्या युवकांच्या सहाय्यानच जबाब दिवपाक जाय। जो आमच्या देशा भितर अशो घटना घडपाक पळयतात की ह्या देशाक भितर बाटावाटी करपाचो, धर्मा भितर बाटावाटी करपाचे हे आमचे भारतीय नागरिक, हे आमचे भारतीय युवक केन्नाच जावपाक दिवचे ना। भारत हो एक युवा देश आसा। या भारताचे 65% ऑफ आवर पॉप्युलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। मोस्ट प्रोडक्टिव्ह आमचे हे आसा एज आसा। या प्रोडक्टिव्ह एजी भितर आम्ही तांचे जर युवा शक्तीचे योग्य मार्गान चॅनलाइज केले जर जायत जाल्यार आमचे पोटेन्शियल, आमची कॅपॅसिटी, आमचे इंटेलिजन्स, आमचे स्किल हे सगळे वापरले जर जायत भारत देश
2047 म्हणल्यार विकसित जावपाक रावचो ना आणि 10 वर्सां भितर भारत देश विकसित जातलो। आयज आमी आर्थिक शक्ती 5व्या क्रमांकाचेर आसात आणि 1 वर्सा भितर आमी 3ऱ्या क्रमांकाचेर येतले आणि रोखडीच आमी बाकीचे राष्ट्रांक जे विकसित आसात तांकां फाटी मारून एक सुपर पॉवर जातले। इतके सांगता परत एक फावटी मन काळजांतल्यान सगळे जे कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले आसात, सगळे युवा शक्ती आयिल्ले आसात, तांणी सगळ्यांनी हांगा जमपाक आमी एक घोषणा दिवया। तुमचे सगळ्यांचे मन काळजांतल्यान हांव आभार मानता। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सबसे प्यारा हमारा, सबसे प्यारा हमारा, सबसे प्यारा भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माननीय नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी कैसा हो। प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे प्रदेश का सीएम कैसा हो, प्रमोद सावंत कैसा हो, प्रदेश का सीएम कैसा हो,